नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. प्रुडंट 16 वर्सांचे विश्वासपूर्ण अचूक अपडेट खबरांचेर प्रुडंटाचो देश विदेशांत व्ह्यूअर्स कनेक्ट. प्रुडंटाची नव्या दिशेन भरारी. प्रुडंट प्लस आणि प्रुडंट पॉडकास्ट लॉन्च. हुंवार वादळांतले लुकसाणीचेर सरकाराकडच्यान शेतकारांच्या हातार धड अर्दी सुद्धा भरपाई पडना. कांय जाणांक 40, कांय 2%. 20 कोटी एस्टिमेट, 8 कोटी फारीक. खासा रिपोर्ट. पणजेचे रचनेक लागून शार खंय आदी सावन बुडटा. पोर्तुगीज तेंपावेली ड्रेनेज सारकी, उपरांत तोडफोड. खार फुटीन सांतिनेज क्रीक अशीर. स्मार्ट सिटीन 80% बुट्टी कमी करपाचो प्लान. खासा रिपोर्ट. कर्नाटका सावन गोंयांत तस्करी करतना 2200 किलो बीफ रामनगर पुलिसांनी केले जप्त. 3 लाख वयर मोलाचे बीफ. 5 जाणांक उखल्ले. 2 जाण खानापूरचे, 3 धारवाडचे. उसगांव MRFL लागसार टेम्पो आणि स्कूटरीचो ॲक्सिडंट. स्कूटर चलोवपी उसगांवचो टर्नाटो मुन्ना नदाफ सोंपलो. सोनाळचो टेम्पो ड्रायव्हर उल्हास गांवकाराक धरलो. नागवा सर्कला कडेन तरणाट्याचेर खुनी हल्ल्याच्या प्रकरणात आता मेरेन 4 उखल्ले आणि 8 जाणांचो सोद. सरकार उदकाची बिलां वाडयत सुटला. गोंयकारांनी बीजेपी आड केल्ल्या मतदानाचो सूड. काय विकते घेतिल्ल्या आमदारांची खर्च वसुली. विजयाचो फार. मायनिंग ऑक्शनाचेर दुबाव. आणि महात्मा गांधीजीची 153वी, लाल बहादूर शास्त्रीची 118वी जयंती. मुख्यमंत्र्यान हेर फुडाऱ्यांनी पोन्न्या गोंया कार्यावळीन ओपली आर्गा. काँग्रेस हाऊसान राष्ट्रपित्याक आर्गा. खबरो विस्तारान. प्रुडंट 16 वर्सांचे जाले. एक विश्वासपूर्ण अचूक अपडेट इन्फोटेनमेंटाचो पीपल कनेक्ट. देश विदेशांतल्यान गोंयकारांकडे टीव्ही, सोशल मीडिया, ॲप ते यूट्यूब चॅनलां मेरेन 24/7 मोबाईल कनेक्ट. आता नवी भरारी घेतना प्रुडंटाच्या ताफ्यांत प्रुडंट प्लस आणि प्रुडंट पॉडकास्टाची भर पडल्या. प्रुडंटाच्या वाडदिसा परबींचो पावस असोच मोग आसचो. एक गजाल आमी केल्या, कारण प्रुडंटाचे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1.5 लाखाच्या म्हाऱ्याक ॲपाचे डावनलोड्स आसात आणि एक्टिव्ह युजर्स आसात. सो वॉट वी हॅव डन इज दॅट वी हॅव अपडेटेड द सेम ॲप. सो कोणाक परत दुसरी ॲप सोदपाची गरज ना. जे प्रुडंट ॲप तुमी इतले दीस इतली वर्सां वापरतात, that same app is getting updated and it is becoming Prudent Plus. ताजेर मेळटले कितें, ताजेर तुमकां आमचो इंग्लीश न्यूजपेपर द गोवन एवरीडे मेळटलो. आमचो मराठी न्यूजपेपर गोवन वार्ता मेळटलो. कोंकणी न्यूजपेपर भांगरभूंय मेळटलो. त्याच बरोबर तुमकां आमचे मराठी चॅनल गोवन वार्ता लायव्ह मेळटले. हेज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. आमचे सिंधुदुर्गा भितर कोकणसाद टीव्ही चॅनल आसा आणि कोकणसाद लायव्ह आसा. कोकणसाद न्यूजपेपर आणि कोकणसाद लायव्ह टीव्ही चॅनलय बी ह्याच ॲपाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटली. इतलेंच न्ही, तुमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटली. वी हॅव इंटिग्रेटेड लायव्ह स्ट्रीम्स ऑफ ऑल दी चॅनल्स ऑन इन दीस ॲप. प्लस वी हॅव इंटिग्रेटेड ऑल न्यूजपेपर्स इन दीस ॲप. त्याच प्रमाणे आमचो एक प्रयत्न आसा की आनीक सोंपें करपा खातीर की लोकांक जाता तितले कमी त्रास पडपाक जाय. वी आर ट्रायंग टू अटेम्प्ट दॅट फ्रॉम टुमॉरो एवरी मॉर्निंग all our newspapers will come to your mobile phone as a notification. You have to just open them and you have to read them. So सकाळ फुडें तुमी जेन्ना उठ्ठले तेन्ना जशें आमचे ब्रेकिंग न्यूज नोटिफिकेशन येता, त्याच तरेन आमच्या सगळ्या न्यूजपेपर्सांचे नोटिफिकेशन तुमी उठले की तुमकां डायरेक्ट मोबायल हातांत घेतलो की पेपर वाचपाक मेळटलो. वन थिंग आय कॅन से की एज ऑफ टुडे वी वूड बी ऑन Spotify, we would be on Apple, we would be on Amazon, we will be on YouTube Music, and we will be on Google Tunes. So yeah, पाची major, plus we are adding more platforms in the coming days, but हे जे 5 major asat. So most of you have Spotify.
So from today, you can listen to Prudent on Spotify. So everywhere Prudent podcast will be available on all these 5 major platforms. At least from today, we are there. I think the currency that you're dealing with now is not money, but is information. And content is going to be effectively the new currency. It is the new currency in the world today. We're in the space where your information, if it's solid, if it's correct, and if it's relevant, will attract the largest value. And that value will only be understood with the associations that you make over this period of time. Your numbers are really great. आणि गोव्यामध्ये तुमच्यासारखं नेटवर्क असणं हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे इन्फॉर्मेशनसाठी, कॉन्टेंट क्रिएटरसाठी. तुमच्यासाठी काही गोष्टी खूप सोप्या आहेत, कारण तुम्हाला आत्ता तुमच्याकडे ऑडियन्स आहे, तुमच्याकडे ट्रस्ट आहे, तुमच्याकडे फेसेस आहेत, तुम्ही लोकांच्या घराघरात पोहोचलेले आहेत, लोकांना माहिती आहे की तुम्ही काय करता. सो तुम्हाला या पेडिस्टलवरनं आत्ता वर जायला खूप गोष्टी सोप्या होणार आहेत. आणि त्या करायच्या काय, कशा करायच्या? एक, रिस्क घ्या, पण जर आपण पडलो ना तर तिकडे असं वाटून घेऊ नका यार आत्ता माझी चूक झाली, आता नाही, ह्याच्यापेक्षा पुढे काही होणार नाही. आपण डिजिटलमध्ये 10 वेळा फेल होणार, होऊ द्या, काही होत नाही. जर आपण रिस्क नाही घेतली ना तर मग आपण काही करू शकत नाही. हुवार वादळान जातले लुकसाणीचेर सरकाराकडच्यान शेतकारांच्या हातार धड अर्दी सुद्धा भरपाय पडना. पीक पिड्ड्यार आनी वर्साची वर्सां त्रास काडून वाडयल्ली झाडां काबार. फाटले 3 वर्सांचो डेटा पळयल्यार शेतकारांक 40% सकयल भरपाय, कांय जाणांक तर 2% सुद्धा दिवन घुटलायल्यात. लुकसाणीचो एस्टिमेट 20 कोटी, फारीक फक्त 8 कोटी. खासा रिपोर्ट. फाटल्या 3 वर्सांत चोकटे वादळ, हुवार आनी दर वर्सा देमायज पावस पडून जावपी लुकसाण आनी भरपायेचो हो डेटा. शेतकी खातें ग्राउंडार वचून लुकसाणीचो एस्टिमेट करता आनी त्या शेतकाराक सरकार केल्या त्या एस्टिमेटाच्या अर्द्यान सुद्धा लुकसाण भरपाय दिना. वर्स 2019 ते वर्स 2022 ह्या 3 वर्सांत तोकटे वादळ धरून बारीक बारीक हुवार पयले. ह्या 3 वर्सांत 7016 शेतकऱ्यांचे लुकसाणीचे क्लेम्स आयल्यात. तिनूय वर्साचो शेतकी खात्याचो लुकसाणीचो एस्टिमेट 20 कोटी 32 लाख. सरकारान शेतकऱ्यांक भरपाय फारीक केली ती 8 कोटी 26 लाख रुपयांची. शेतकी खात्याच्या लुकसाणीच्या एस्टिमेटाच्या फकत 40%. इतल्यार ना, कांय शेतकऱ्यांक तर लुकसाणीचे 2%च भरपाय मेळ्ळ्या, थोड्यांक 100% मेळ्ळ्या. सरकाराचो अधिकारी ग्राउंडार वचून हे लुकसाणीचो एस्टिमेट करता, मात शेतकाराच्या पदरात निराशाच. शिवोलेच्या एका शेतकाराचे लुकसाण जाले 98,000, सरकारान दिले 10,000, एस्टिमेटा परस 10%. रेश मागुसच्या एका शेतकाराचे लुकसाण जाले 22,000, सरकारान दिले 2,000, एस्टिमेटाच्या 9%. निल्लाच्या एका शेतकाराचे लुकसाण 24,000 रुपया, सरकारान दिले 1,000, एस्टिमेटाच्या 4%. कोलवाळच्या एका शेतकाराचे लुकसाण 80,000 रुपया, सरकारान दिले 1,750 रुपया, एस्टिमेटाच्या 2%. अश्यो कितल्योश्योच केसी ह्या लिस्टात दिसतात. इतल्यार सोंपना. बाबू कवळेकार शेतकी मंत्री आशिल्लो तेन्ना केपेचे चडशे आनी हेर कांय तालुक्यांतल्या कांय शेतकऱ्यांक 100% लुकसाण भरपाय मेळ्ळ्या. ह्या 3 वर्सांत केपेच्या शेतकाराच्यो 400 वयर क्लेम. केपेच्या चडशा शेतकारांक सरकाराच्या एस्टिमेटा प्रमाण 100% भरपाय. दिवचलच्या साळ, पिळगांव, पेडणेच्या आनी हेर तालुक्यांतल्या कांय शेतकऱ्यांक 100% भरपाय मेळ्ळ्या. हेर वाठारांतल्या शेतकऱ्यांच्या हातार एस्टिमेटाच्या 40% ते 2% भरपाय. वादळां, हुवार शेतकऱ्याचे पिकूय पिड्ड्यार करता आनी वर्साची वर्सां त्रास काडून वाडयल्ली पिकावळ काबार. वेळ प्रसंगाक आसता तो सरकाराचो आदार. सरकार कातर मारूंक लागलें जाल्यार वाली कोण? प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पणजे वाठाराचे रचनेक लागून दर्याचे भरतेर आदी पणजे पावसान बुडटाली आनी आजूय बुडटा. पोर्तुगीजांच्या तेंपार ड्रेनेज सिस्टम सारकी आशिल्ली, उपरांत तोडफोड जाल्या. खार फुटीन सांतिनेज क्रीक अशीर जाला म्हूण स्मार्ट सिटीवाले सांगता. स्मार्ट सिटीच्या प्लॅनान 80% बुट्टी कमी जावं येता. राजधानीचे बुट्टेचो इश्यू घेवन प्रुडंटान स्मार्ट सिटीवाल्यांक गाठले. आता पेंजीम जे आसा ते ब्रॉडली आमी 3 पार्ट्सान डिवायड करपाक जाता. वन इज द रुआ दे ओरेम क्रीक, आसा ती अल्तिनो हिल,
दिस इज इन ग्रीन. मागीर एक आसा ते आमचे सांतिनेज क्रीक हियर, आनी इन येलो इज द सेंट्रल पेंजीम, 18 जून रोड, AB रोड म्हणटा ते. सो कितें जाता, जेन्ना पावस पडटा तेन्ना उदक ड्रेन जाता रुआ दे ओरेमान ईस्टर्न सायड, मागीर एक पार्ट ड्रेन जाता सांतिनेज क्रिकान आनी एक पार्ट ड्रेन जाता आमचे सेंट्रल पेंजीमान. सो टू टार्गेट ऑल दीज इश्यूज यू नीड 3 solutions. So that we have taken up under Smart Cities mission. Panjim is flooding from a very long time. अशें ना की recently floods जाता. Here you can see this is the EDC Pato area. So it was marshy land with salt pans, that kind of a situation. This is in the 50s. आणि रुआ दे ओरेम आसा वो एरिया, वो अराउंड 60साचो फोटोज आसा. सो तेन्ना ते मँग्रोव्स बी काय आसूना. सो आनी एक सिच्युएशन जाता की इन गुड फेथ लोक मँग्रोव्स एंड ऑल दे हॅव प्लांटेड इन द 80s एंड ऑल, बट दॅट सिच्युएशन हॅज एग्रिवेटेड आवर प्रॉब्लम. आमी जे सरफेस ड्रेनेज इशू आसा ते सॉल्व करतले. सो एका सॉल्व करपाक आमी WRD वांगडा एक प्रोजेक्ट घेतला, फ्लड मिटिगेशन एट माला अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन. दॅट इज अ 17 crore प्रोजेक्ट. ते प्रोजेक्टान आमी कितें करता, हे सगळे जे उदक येता ते आमी हाडटा माला लेकान आनी थंय आमी डिसिल्टिंग करून स्टोरेज कॅपॅसिटी वाडयला आनी मागीर ते उदक आमी पंप करतले रुआ दे ओरेम क्रिकान. सो PWDच्या अंडर आमी 7 कल्वर्ट्स एंड ब्रिजीस ते सगळे आमी न्यू करता आनी रेनोवेट करता. सो दे शूड नॉट बी एनी बॉटल नेक इन द क्रीक. सो वॉटर फ्रीली फ्लो जावपा जाय. आमी तो 3.4 kilometers जो आसा ताका डिसिल्ट करता. दे विल बी अ स्टोरेज कायंड ऑफ अ स्ट्रक्चर फॉर एरिएशन. So we will store water for some time near the STP that you can go and check that behind. And that will be stored for some time. We will aerate it, check the water quality and then release the water. आणि कशें आसा की जे sidelines आसा of the creek, east bank, west bank, they are not well defined. And plus there is no access to the creek. So that we are improving through this project. And that almost 1.6 kilometers we are trying to do. पणजे कित्याक बुडटा पावसान? कित्याक पुर्तुगेजांनी प्लॅन केल्लो तो सगळो असो आशिल्लो की खंयच्यानूय जर उदक आहा तें उदक लास्ट नदयेन पावूंक जाय. सो जे कान म्हणून पयलीं आशिल्ले ते कान आतां बंद जाल्या. व्हडले व्हडले प्लॅनर हाडले, एक स्पेनाच्यान आयली, मागीर एक सिंगापूरच्यान आतां येते कोण ते स्मार्ट सिटी म्हणटा ते पळयता HOK म्हणून. पण बेसीक थिंग तांची चुकता खंय, तोय ताजेंय मत अशें आहा की लोकल आर्किटेक्ट, लोकल प्लॅनर्सांक ते घेनात. कर्नाटका सावन गोंयांत तस्करी करतना 2220 किलो बीफ जप्त केले. 5 जाणांक अटक केल्या. 2 खानापूरचे, 3 धारवाडचे. बाजारान ह्या बिफाचे मोल सादारण 3 लाख मायज. बिफाची तस्करी जावपाची आसा म्हूण रामनगरच्या पुलिसांक आदी माहिती मेळिल्ली. लंपी व्हायरसाचे दुयेंस पातळिल्ल्यान सध्या गोरवांच्या मांसाच्या आयातीचेर गोंयांत बंदी आसा. 3 वाहनांतल्यान गोंयांत गोमांसाची तस्करी जाता अशी माहिती रामनगर पुलिसांका मेळिल्ली. त्यानुसार अनमोड चेकपोस्टाचेर आयज सकाळी कारवाई करून सुमारे 3,10,000 किमतीचे 2,220 kg गोमांस रामनगर पुलिसांनी जप्त केले आसा. ह्या प्रकरणात जे संशयित आरोपी आसा 5 संशयित आरोपींक अटक केल्ली आसा. तिच्यात 2 खानापूरचे तर 3 आळनवार हांगासरले आसा. 3 वाहनांतल्यान हे मांस वाहतूक केले जायत असले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि आदलो प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीची आज जयंती. गांधीजीची 153वी जयंती. पोन्न्या गोंया गांधीजीच्या पुतळ्याक मुख्यमंत्र्यान हार घालून सरकाराच्या वतीन आर्गां ओंपली. पोन्न्या गोंया जाल्ल्या कार्यावळीन मुख्यमंत्र्यान आदल्या सर्गेस्त प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीकूय आर्गां ओंपली. पणजे काँग्रेस हावजातूय गांधी जयंती. ह्या दिसा तांकां याद करता आसतना आनी तांच्याच पासून प्रेरणा घेता आसतना आमी म्हणटा स्वभाषा आसतली, स्वसंस्कृती आसतली, स्वावलंबन आसतलें, स्वच्छता आसतली, समानता आसतली, समरसता आसतली आनी स्वदेशाचो आग्रह आमी सगळे जाण धरतले. आनी निश्चित आमी जर म्हणटले की गांधी जयंतीच्या निमित्तान गांधीजीक खऱ्या अर्थान आमी आर्गां ओंपतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या स्वधर्म आनी स्वदेशा स्वभाषा हाचो जर आमी निश्चित रित्या जर आमी योग्य जर आमी त्या दृश्टीन वचपाक लागले जाल्यारच खऱ्या अर्थात गांधीजीक आमी श्रद्धांजली दिली अशें म्हणटले. काँग्रेसीन पणजे काँग्रेस हावजांत तशेंच म्हापशा गांधी आनी शास्त्री जयंती मनयली. It is a dream which all of us have, and I think that the time has come because history is a cycle,
history repeats itself. And why I say this is, we are seeing the good times and now we have started the eclipse of the bad times. And I think we have to start a new revolution in style of Mahatma Gandhi to free our country from divisive elements. And it is only when we follow the ideals of the great Mahatma. Bureau Report, Prudent. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. उजगांव एमआरएफा लागसार टेम्पो आनी स्कूटरीच्या एक्सिडंटान एकलो सोंपलो. स्कूटर चलोवपी तिस्क उजगांवचो मुन्ना नदाफ म्हणटा तो 25 वर्सांचो तरणाटो आगताक सोंपलो. पुलिसांनी वाळपय सोनाळचो टेम्पो ड्रायव्हर उल्हास गांवकाराक धरलो. मुन्ना नदाफाचो पोस्टमॉर्टम करून बॉडी ताच्या फामिलीक दिल्या. नागवा सर्कला कडेन थंयच्या रवी शिरोडकाराचेर हल्ल्याचे केशीन पुलिसांनी आनीक 3 धरले. शेनवारा एकल्याक उखलिल्लो. साळगांवचो सिद्धांत मांद्रेकार आनी अमन शिरोडकार तसोच कामुर्लीच्या शैलेश नायकाक उखल्लो. पुलीस आनीक 8 जाणांक सोदतात. शेनवारा फातोरेर 2 गाडयांनी आयिल्ल्या गँगान रवीचेर हल्लो केल्लो. ताका मेडिकलान घाला. सरकार उदकाची बिलां वर्सान वर्स वाडयत आसा. बीजेपी आड केल्ल्या मतदानाचो सूड घेता काय विकते घेतिल्ल्या आमदारांचो खर्च वाशील करता काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. ते वटेन सरकार मायनिंग सुरू करपाचें नांव घेना. मायनिंग ब्लॉक्स पावणेर काडून कोणाचे तरी भरीक घालूंक सोदता म्हूण दुबाव. काँग्रेस म्हणटा सुरू करात मात भ्रष्टाचार जावंक दिनाका. आज होच सरकार ह्या उतराचेर यू टर्न मारता आनी उदकाची दर वाड करता. म्हळ्यार एक केदो व्हडलो घातकी तो पळय आसा. हो उदकाक पसून गोंयकारांक पातीचेर करूंक सोदता. काय गोंयकारांक बीजेपीक मत मारलें ना म्हणून पनीश करूंक सोदता काय कितें अशें गोंयकारांच्या मनान प्रश्न पडला. दुसरो प्रश्न असो आहा की हें केन्ना तो वाडयता. जेन्ना सगळे 8 ओपोजिशन आमदारांक विकते बी घेवन जातकच आतां तो दर वाड करता. म्हणटकर ओपोजिशन आमदारांक विकते घेवपाचे पयशे तो गरीब जनते कडच्यान रिकवर करूंक सोदता काय कितें असोय प्रश्न गोंयकारांक पडिल्लो आहा. मायनिंग ब्लॉक्स पावणेर काडून कोणाचे तरी भरीक घालूंक सोदता म्हूण दुबाव. जो सरकार एक टायमार सांगतालो की 6 म्हयन्यांनी आमकां मतां मारा आमी डबल फोर्सान मायनिंग सुरवात करतले म्हणून, ह्या सरकारान मायनिंगाचे हांकां विसर पडल्या. मायनिंग डिपेंडंट गेले तेल लायत म्हणटा ते. आनी आतां मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करून सगळीं गोंयची मिना खंयचे तरी एक भायले पुंजपतीक दिवपाचें कारस्थान तेंचें चालू आहा. हाजेर एक सिद्ध जाता की मुख्यमंत्र्याची टार्गेट म्हणटा ती ते मायनिंगाचेर धर नाल्यार नवे जुवारी ब्रिजाचेर धर नाजाल्यार ते मोपा एअरपोर्टाचेर धर. ही टार्गेटां म्हणटा ती फक्त तारख्यो ज्यो तारख्यांक अर्थूच ना. काँग्रेस म्हणटा सुरू करात मात भ्रष्टाचार जावंक जायना, फेवरेटिझम जावंक जायना. We will cooperate with the government because we don't want to oppose. आमी लोकांची भलायकीक चिंतात, आमची लोकां बऱ्या पासत चिंतात. And we will help whatever is required. But there should not be any corruption in this. There should not be any favoritism. And there should not be any deprivation of our Goan people with this mining activity resumption. Bureau Report, Prudent. कवळ्या GTDCचे टुरिस्ट संकुलाची दशा. बंद पडिल्ले हे संकुल जाग्यार घालूंक आमदारान फुडें सरचो म्हूण पंचायतीक दिसता. GTDCच्या चेअरमॅनाक विचारल्यार तो म्हणटा बंद पडिल्ले ते प्रॉपर्टीचे टेंडर काडून येणावळीची व्यवस्था करपाचो विचार आसा. आमदार म्हणटा हॉस्टेलाची गरज ना. थंय ड्रायव्हर हेर लोकांक टॉयलेट्स आनी बाकीच्यो सुविधा करच्यो. म्हाज्या फाटल्यान हे टुरिस्ट हॉटेल जे कितली वर्सां जाली आतां बंद आसा आनी एकमेव हें टुरिस्ट हॉटेल जे आसा हांगासर कवळ्या वाठारांत. म्हणल्यार जे शांतादुर्गेचें देवूळ आसा, एक पर्यटक स्थळ आनी हांगासर हजारांनी लोक भायले परदेशांतले लोक हांगासर येता आनी हे हॉटेलान हांगासर एक टायमार टुरिस्ट बसी लागताल्यो. एका वेळार बरो धंदो करपी हे आस्थापन. कवळे पंचायतीकूय दिसता आमदारान हॉटेल जाग्यार घालूंक यत्न करचे. आम्ही फाटल्या 5 वर्सांचेर खुबसो विचार केल्लो की आमचे माजी सरपंच राजेश कवळेकर त्यांनी प्रत्येक फावट तुमकां सांगलेलें आसतलें आनी ते आमी अशें खुबशें ट्राय केलें की करतलें अशें म्हणून. पूण म्हाका दिसता की आमच्या आमदारान तेजेर लक्ष घालपाक जाय. हॉटेलांतल्यान येणावळ हाडूंक GTDCचो विचार. ज्यो प्रॉपर्टी कांयच इनकम दिना आमकां
हे सगळ्यो आमी कोणाच्या जाल्यार कोणाच्या म्हणजे ताब्यात दितले टेंडर करून ऑफिशियली आनी तेजी सगळे रेव्हेन्यू आमचे GTDC चालू जातले अशा पद्दतीची आमची योजना आसा. आमदार म्हणटा हॉस्टेलाची गरज ना. कितें जाय पयलीं तांणी म्हाका मेळचें GTDCच्या ऑफिसरांनी GTDC कितें करपाक जाय तांणी म्हाका सांगचें. म्हज्या पंचायतींत म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत काम करता आसतना कोणूय ऑफिसर कित्याक कितें डिसिजन घेवंक शकना कारण ते चलूंक शकना. ओगीच सरकाराचे पयशे मेळत थंय मोडटले त्या पेक्षा तो योग्य मार्गान योग्य मनशा पर्यंत गरीब मनशा पर्यंत कशें पावोवपाचें. गणेश गांवकाराक त्यो गोश्टी खबर नासतल्यो कारण गणेश गांवकारान हांव उलयतां म्हाका कांय ना म्हजें आनी ताचें रिलेशन एकदम बरें आसा. आमकां थंय गरज आसा ती टॉयलेट्स बाथरूम अशें हेची. कोळेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. नवरात्रांचो उत्सव चल्ला. देवी आनी देवांची मखर आरती गोंयच्या नवरात्रांचे अट्रॅक्शन. दर दिसा देवांचे वेगवेगळे रूप वेशभूषा आनी आसन. हे न्यूज बुलेटिन सोंपतना पळोवया रामनाथी कामाक्षीचे मखर आनी बांदोड्या नागेश महारुद्राचे 6वे रातीचे मखर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.